मोगचनो पोर्शुंकुला सैबिनीच्या फेस्ता मिसाक आम्ही हांगासर जमल्या. हे कोपेल पोर्शुंकुला सैबिनीक समर्पिला. पोर्शुंकुला फ्रांसिस्कन ओर्दीची पहिली सुवात. हाका फ्रांसिस्कन ओर्दीचे पाळणे म्हणटात. इटालियन भाशेन पोर्शुंकुला म्हळ्यार ल्हान सुवात म्हण अर्थ. हांगाचे कोपेल आंजा बुडव्यांचे राणयेक समर्पिल्ले. आसिसच्या फ्रांसिसाक हे कोपेल मोगाचें. ह्या कोपेलांत सर्वांनी जेजूचो मोग करीसे म्हणले खातीर पातक्यां खातीर तो मागतालो. 1216 इसवेंत ऑगस्ट म्हयन्याचे एके राती सान फ्रांसीस पातक्यां खातीर मागून आसतना ताका कोपेलाक वोस म्हणलो दैवीक संदेश लाभता. थंयसर कोपेलाक पावतना मोरये माये सोवें जेजू आंजा बडव्यांच्या दळबरांत आसचे पळयता. सोम्या मुखार तो सरपडता आनी पातक्यांच्या बक्षणे खातीर एक प्लेनार इंडुलजन्स मागता. मोरयेचे विनोने द्वारी हे इंडुलजन्स लाभता देखून हाका पोर्शुंकुला इंडुलजन्स म्हूण आपयला. कोण पातकी ह्या दिसा कुमसारीच्या सक्रामेंता द्वारी पातकांचे बक्षणे मागता, सतमंता उसारता, मिसाच्या बलिदानांत पवित्र कुमगार सेवता आनी पापा साहेबाच्या इराद्या खातीर एक आमचे बापा एक नमान मरये आनी महिमा बापाक म्हणटा ताच्या पातकाची कालीक क्यास्त माफी जाता. हेंच प्लेनरी इंडुलजन्स. उपरांत सालत्या जिवितांत आत्म्याच्या आनी कुडीच्या फायद्याचो करण्यो आटापल्यात. आयच्या फेस्ता मिसाचो प्रधान याजक आमचो मंगळू दियेसीचो विगार जराल अदीक मॅक्सिम नोरोना हाचे सोवें सर याजकांक आनी तुमकां मोगाचो येवकार मागता. मिसाच्या बलिदानाक तयार जावच्या वखदां आतां आमी प्रवेश गिताक उबी रावुया.
दया करून बसयात. देव बरो दीस तूं तुमकां सुमेस्तांक मोगाच्या भावांनो तशेंच भयण्यांनो. आज आमकां सांतान फ्रायरच्या प्रात भावांक एक वर्तो आनी संतोशचो दीस जावन आसा. कित्याक भोव बागेवन मोरी बडव्यांची राणीक समर्पीत केल्ल्या ह्या कोपेलाचें फेस्त पुरुशोंकला फेस्त आमी आचरण करता. हें पुरुशोंकला जावन आसा आमच्या फ्रांसिस्कान वर्देचें एक कुळार एक पाळणें जावन आसा. आनी हांगासर ही फ्रांसिस्कान वर्द प्रारंभ जाल्ली. तें जाल्ल्यान पुरुशोंकला कोपेल सान फ्रांसास कितलें मोगाचें जावन आसलें गे तितलेंच हें कोपेल आमकां मोगाचें जावन आसा. ह्या कोपेलांत हे फ्रायर सुरू जाल्ल्या वर्सा तावन 1930 तावन ह्या नवे कोपेल पयलें पोरणे कोपेल आहलें. हांगासर मस्त लोक हांगासर येवन बडव्यांची राणी मोरी तिका समर्पीत केल्या त्या चापलांत ह्या कोपेलांत मागोवन देवाची बेसांवां जोडून घेतल्यान. आनी आमी फ्रात भवानी ह्या सांतान फ्रायरांत ह्या कोपेला मुखांतर देवा मुखांतर मस्त बेसांवां आमचे वयर वतल्यांत. तें जाल्यान आज आमच्या काळजांत मनांत अर्गां आनी स्तुती आसा. देवाक आमी ताच्या नांवाक आमी स्तुती गायता. कित्याक देवान मोरये मुखांतर सान फ्रांसीस आसिसा मुखांतर आमच्या वर्देंत आमच्या ह्या सांतान फ्रायरी मस्त बरीं कामां केल्यांत. आनी हे मिसाचें बलिदान अर्पूंक समर्पूंक आमचे मोदें आसात. आमचेच मंगळूर देसेचे विगाजराल भोव मनादीक मोन्सिन्यो मॅक्सिम नोरोन्ना तांकां तुमच्या सर्वांच्या नांवी ह्या आमच्या फेस्ताक हांव स्वागत म्हणटा. आनी हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक तांकां हांव उलो दितां. तशेंच आमचे मोदें आसात नोवेज जावन विसरले आमचे बिस्पातावन आमचे एपिस्कोपल विक्कल अदीक मनादीक फादर डेनियल वेगस डॉमिनिकन ते आमच्या मदें आसात. आमकां संतोश तांकां हांव तुमच्या नांवी स्वागत म्हणटा. आनी आमच्या सांगाता सांगसर ह्या दिसेचे तशेंच आमचे कापुचीन भाव पयस्तांव लागशिल्ल्यान थंय आयल्यात. ह्या फेस्ताक सगळ्यांक बरो येवकार मागता. आमचे मदें आसा दम भयणी आमच्या मोगान फ्रादींच्या मोगान देवाच्या मोगान ती हांगासर आयल्यान तुमकां सर्वांक हांव बरो स्वागत म्हणटा. आनी सर भक्तिकांक सान फ्रांसिसच्या भक्तिकांक डिवायन मर्सीच्या भक्तिकांक सांत आंतोनीच्या भक्तिकांक आनी प्रत्येक जावन आयच्या ह्या फेस्ताक आयल्या तुमकां सुमेस्तांक बरो येवकार मागता. आमी उबी रावन देवान आमच्या उरलेल्या सर बेसांव खातीर हें वर्गां बलिदान आमी भेटोवया. तशेंच आयच्या मिसाचीं तेसावां आसात. भोव भाग्यवन मोरी बडव्याचे रान्नीचे मना अर्गामी दितात अनिता डिसोजा आनी कुटाम. भोव भाग्यवन मोरी बडव्याचे रान्नीचे मना अर्गामास दितात रोनाल्ड डिकोना आनी कुटाम. भोव भाग्यवन मोरी बडव्याचे रान्नीच्या मनाक अर्गामीस दितात फ्रांसीस मिनेजस आनी कुटाम. भोव भाग्यवन मोरी बडव्याचे रान्नीच्या मनाक अर्गामीस दितात फ्रांसीस पिरेरा आनी कुटाम. भोव भाग्यवन मोरी बडव्यांच्या रान्नीच्या मनाक अर्गामीस दितात शायलेस मोंतेरो आनी कुटाम. फ्रांसीस दीर ग्रेटा दिप्ती हांच्या बऱ्या भलायकेच्या इराद्या पासून मीस दितात ग्रेटा डिसोजा आनी कुटाम. बेंडिक्टा डिसोजाच्या आत्म्याक मीस दितात रेचल ग्लेन आनी जेसन. चार्ल्स पिरेराच्या आत्म्याक मीस दितात एरन फर्नांडीस. PM मेकेच्या आत्म्याक मीस दितात मेकेस फॅमिली. अविनाश संतोष पिरेराच्या आत्म्याक मीस दितात मेबल फिरेरा. विन्सेंट नोरोनाच्या आत्म्याक मीस दितात मारी डिसोजा. कुटुंबान देवान जाल्ल्या आत्म्याक मीस दितात मेबल पिरेरा. भोव भाग्यवन मोरी बडव्यांच्या रान्नीच्या मनाक अर्गामीस दितात एंजलिन फर्नांडीस आनी कुटाम. तशेंच हें चापल बांदूंक कुम केल्ल्या दानी पासोत हितायशे पासोत आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भावा भयणीनो पुरुशोंकला मोरी बडव्यांचे राणयेचें फेस्त सांगात ह्या कोपेलाचें फेस्त आज आमी संभ्रमता आसतना मोरये थंय सान फ्रांसीस आसिसी थंय आमकां उत्तीम देख आमच्या क्रिस्ती जिवनाक आसा. पुरुशोंकला ल्हान वांटो अ लिटल पोर्शन ल्हान वांटो जें देव आमकां ल्हान तरान दिता तें आमच्या जिवितांत भरती जावन येता. आमचो देव ल्हान संगतीचो देव. जेजून उलयतानाय व्हड व्हड संगती विशयांत ताणें उलयल्लें ना. बगार ल्हान संगती मुखांतर देवाच्या राजा थंय आमची काळजां मनां ताणें वय केल्लीं. आनी पुरुशोंकला
ल्हान वांटो देवान आमकां दिवचो आमच्या क्रिस्ती जिवितांत बाबार्थ असो वांटो. ल्हान बाबार्थ सासवातींतलो बाबार्थ आमच्या जिवितांत भरती मापान जियोंक तो पावता. हो ल्हान वांटो देवाचो उपकारी मनान स्विकार करन तो फळादीकपण जियोंक बाबार्थाचें जिवीत जियोंक सान फ्रांसीस आसिसीची ससाई मरयेची मजत मागोवन आयचें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया. आमची सर पातकां वळखून घेवन देवा तावन आनी एकामेका तावन आमच्या सर पातकांचें आतां बोगसाने माग घेया. आमची पातकां वळखून घेवन आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पद्वदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गन्या उसारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडा अपराध. ह्या पासत बगेवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाधिकारांत म्हूण प्रार्थना मागता. सर पद्वेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया.
सर्वेस्परा देवा भोवभाग्यवंत ओंकार मरी मायेक आंज बडव्यांच्या राणयेक आमी आज भक्तीन वंदिता जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशें आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर हेस मायेच्या गोपांत आमकां सदां राखण आनी आसरो मेळो हो उपकार आमी तुजे लागीं मागता जेजू जो बापा सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. सणवाय आपली सेवा करणी करता, आपल्या लोकांमध्ये ती आपली स्तुती करता. महोन्नतचे सभेन ती आपले तोंड उगडता, ताच्या दळबरा मुखार ती आपली वाकाणणी करता. हांव महोन्नतच्या तोंडांतली बाय सरली आनी दुवरे परी हांवें पृथ्वी दांपली. उंच सर्गी हांव वस्ती करतली आनी कुपांच्या खांब्यार म्हजें सिंहासन आसलें. जो म्हजें आयकता तो लजेक सांपडचो ना. जो म्हजी सेवा करता तो केदीच पातकान पडचो ना. हे सगळें महोन्नत देवाच्या सल्ल्याचें पुस्तक. मोइसेन आमकां पाळोवंक दिल्लें धर्मशास्त्र, जाकोबाच्या समुदाया पासून दिल्लें दायज. देवाचें उतार हें. Dei
काय धाडटा ग्रेस काय दिता ह्या संवसारांत आसता धरणी शीव दिता परत्यान उबारता आखेर पर्यंत राखता सर्वेस मोरा थंय काळीज मोजी उल्हासान व्हरता सर्वेस मोरा थंय काळीज मोजी उल्हासान व्हरता सांत पावलन गलातकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप आमची स्थिती ताचे बरीच आसली आमच्या भुरगेपणार संवसाराच्या मूळ तत्वांची आमी गुलाम साखरेकर आसल्याव पूण नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो एक स्त्री येतावन तो जल्मालो आनी नियमशास्त्रा खाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपलें धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्रा खाल तो जल्मालो आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या वय जाल्लें जाल्यार हांव परगट करता तो कुरीस अडकळ जावंक पावचो ना तुमकां साडवयतले ते मनीस तेच वाटेन चलोव आपणाकच इश्ट करून घेवं भावा भयणीनो तुमकां स्वतंत्र जावंक आपोवणें मेळटात म्हूण उगडास दवरा पूण हे तुमचे स्वतंत्र कुडीच्या विश्वाची दादोसकाय वापरिनासतना तुमी मोगान एकामेकाचे सेवा करा निजा की सगळे नियमशास्त्रकाल एक उपादेशाचेर बांदून हाडला तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेलांचोय मोग कर पूण तुमी एकामेका साबून मासां काशात जाल्यार एकामेकाची तुमी दिसवाट करतल्यात देखून सत्राय करा देवाचें उतार हें देवाचें व्हड उपकार Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोभे आसूं तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या
सोव्या म्हयन्यांत देवान गाब्रिएल दुताक गलिलियाच्या नाझरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक आंकवारीसरशी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुसे नांवाच्या एक दादले लागीं करार जाल्लें. ते आंकवारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, न मान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळी शर्मेली आनी हो नमान कसलो जावेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भियेनाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. देवाचे उतर हे वाकणी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, पर्शुंकला म्हणजे अ लिटल पोर्शन, थोडो वांटो वा ल्हान वांटो. आसिसी शहर वा गांवाच्या त्या दोंगराच्या मुळांत एक ल्हान वांटो 13व्या शतमानांत बेनेडिक्टायन मठवासिनी सान फ्रांसीस आसिसीक दिल्लो. आनी ह्या जाग्यार एक ल्हान कोपेल, मोरी बडव्यांची राणी, तिका समर्पण दिलें. ल्हान हें कोपेल सुमार 4थ्या शतमानांत वनवासिनी बांदलें तसलें तेंय आसलें. आनी अशें ह्या कोपेलाक पर्शुंकला म्हणलें नांवी सालतेर आयलें. सान फ्रांसीस आसिसीन संवसाराक पाट केल्या उपरांत हें कोपेल ताणें दुरुस्त केल्लें आनी थंय जावनूच फ्रांसिस्कान मेळ सुरू जाल्लो. एका फालाण्या राती सान फ्रांसीस आसीस त्या कोपेलांत मागणें आराधन करनासतना जेजू आनी मोरी बडव्यां सोवें ताका दिश्टीक पडली आनी ह्या दर्शनांत कितें तरी उपकार मागोवंक सान फ्रांसीस आसिसी लागीं जेजूनूच मागलें. आनी सान फ्रांसीस आसिसीन मागलें पातकांचें बोगसाणें आनी आत्म्याचें साल्वासांव. आनी हें देणें सान फ्रांसीस आसिसी मुखांतर लाभल्लें. आनी त्या कोपेलांत कोण आपल्या पातकांची दूख धरून पातकांचें बोगसाणें मागता तसल्यांक हें देणें लाभतलें म्हणून पापसाहेबा मुखांतर परगट जालें. आनी अशें इंडुलजन्स वा पातका शिक्षा माफी आयच्या दिसाची ती सगळ्या संवसाराक एक वर्तें देणें जावन लाभलें. सान फ्रांसीस आसिसीच्या विनतेन ह्या पर्शुंकला वा ल्हान जाग्या वा ल्हान कोपेला तावन व्हड एक देणेंच सगळ्या संवसाराक सर काळाच्या मनशांक लाभलें. देवा मुखार एक ल्हान प्रामाणीक भक्त, एक ल्हान पूण अखंड भावार्थ, एक वर्तें देणें लाभोवंक शकता म्हणून आयच्या पर्शुंकला फेस्ता तावन आमी समजोवंक शकता. एक टेंपल, एक कोपेल, एक इगर्ज, तें आमच्या भावार्थाचें एक संकेत जावन आसा. आनी आमकांय जर एक ल्हान भावार्थ मेळ्ळा, जावंक पुरो तो व्हडलो भावार्थ न्ही, ल्हान भावार्थ, जेजूच्या उतरांनी सांगचें जाल्यार एका सासवाच्या कणा तितलो ल्हान भावार्थ, असलो भावार्थी वर्ती कामां करता म्हणून सान फ्रांसीस आसिसीच्या जिवनांतूनच आमी शिकी येता. आनी ताच्या वर्ती देख मोरी येतावन आमी शिकी येता. साद्या भावार्थांतावन देव वर्ती कामां करूंक शकता. आनी देखूनच जेजून सांगलें, एक सासवाच्या काणा तितलो भावार्थ तुमकां आसा जाल्यार एक कडचो दोंगर आनी कडेन वचून रावचें तसली सकत ताका आसा. एक सासवाच्या काणा तितलो भावार्थ तुमकां आसा भावार्थ, सासवाच्या काणा तितलो भावार्थ मनशा जिवितांत जायतें करूंक शकता, जायतो प्रतिफळ दिवंक शकता.
आनी ह्या दिशेन पवित्र पुस्तकान ती 1-2 गडीत आमी नियाळया. पयलें गडीत तुमचे मुखार दवरूंक हांव कशें व्हरचें. ती कानान घान स्त्री जेजू लागीं आयिल्ली, तिच्या दुवेक देंवसार लागला आनी जेजूची काकूट मागून ती आयिल्ली. पूण सुरवेर जेजून तिका इल्लीशी निर्लक्ष दाखयली, कित्याक जुदेवांच्या चिंतपा प्रमाणे ती अनबाबती न्हय. आनी देखून जेजून तिचें गण्य केलें ना. पूण जेजूच्या सिसांनी जेजू लागीं विनाती केली, तिका एक पोटी दान सोड म्हणून. आनी तो वळ जेजून सांगलें उतर जावन आसा, भुरग्यांचो उंडो काडन सुण्यांक दिवचो सारको न्ही म्हणून. आनी तो वळ त्या कानान घान स्त्रियेची जाप कितें जावन आसली. पूण भुरग्यांच्या मेजा वयले उंड्या कुडके पडले, ती सुणी खातात न्ही गे म्हणून. केदो व्हड बावर्त त्या स्त्रियेचो. तिच्या बावर्तान तिच्या उतरांनी कितें आटापण आसलें. म्हाका तुवें दिव्य जालो सगळो उंडो गरज ना. त्या उंड्याचो एक ल्हान कुडको म्हाका मेळ्ळ्यार म्हज्या दुयेंसो देंवसार सुटतलो, म्हजी दूख बरी जातली. आनी जेजू तिच्या बावार्थांतय शाबासकी वर्सात आनी म्हणटा, स्त्रिये व्हरतो तुजो बावार्थ. आनी त्या बावार्थाक लागून तिची दूख बरी जाता. असलें सान्य घडीत जावन आसा, शतापतीच्या साकराक जेजून गूण केल्लें तसलें. शतापती एक जुदेवा प्रमाणे अनबाबार्थी जुदेव न्हय आसलो. आनी तो ताच्या साकरा पासून जेजू लागीं विनाती करूंक आयलो. आनी जेजू म्हणालो, हांव येता आनी तुज्या साकराक बरो करता. पूण ताणें जाप दिली, सोम्या तुवें म्हज्या घरा भितर म्हज्या पाक्या भितर रिगोंक हांव फावो न्हय. पूण एक शब्द मात्र उसार आनी म्हजो साकर बरो जातलो. शतापती जेजून ताच्या घरा ये जाय. ताणें ताच्या साकराक आपली जाय, आपल्या साकराचो हात धरून ताका उठय जाय आनी ताका बरो करी जाय म्हणून तो आशेलो ना. फकत जेजूचें एक उतर पयस सावन सांगलें तसलें, ताच्या साकराक बारायकी दिवंक शकता म्हणलो व्हरतो बावार्थ ताका आसलो. आनी असलो बावार्थ सासवाच्या खाणांतलो बावार्थ ताचें तें आसलो. आनी देखून जेजू ताका सांगता, येदो व्हड बावार्थ इस्रायलां सयत बावार्थ्या मदें सयत म्हाका मेळ्ळलो ना म्हणून. परशंकुला ल्हान वांटो आनी ल्हान वांट्यात हांव वर्तीं कामां जातात म्हणलें आमी शिकता. बावार्थ असो ल्हान वांटो एक सासवाच्या खाणांतलो बावार्थ वर्तीं कामां करूंक शकता म्हणलें आमी जाणा. मोरयेन एलिझाबेथीची भेट केल्ल्या वेळार एलिझाबेथीन मोरयेच्या बावार्थीची निशाणी दिली म्हणून सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हण पाती येयल्यो. तूं कितली बागी. सर्वेस्परान कळीत केल्यो संगती मोरी पाती येयली. बडव्यान इज बी हाडिल्लें घडीत ताच्या सुवातेंत आमी आयकलें. आनी जें कितें बडव्या मुखान सर्वेस्परान तिका कळीत केलें तें घडोवन येतलें म्हूण ती पाती येयली. व्हरतो बाबार्थ मोरयेन तिका मोरयेन देवा थंय दाखयलो. आपूण एक किरकोळ पूण आपणातय सोम्यान देवान महात कार्यां केल्यांत म्हणून ताच्या उपरांतल्या मोरयेच्या स्तुती गायनांत आमी वाचता. म्हजो आत्मो सरस्वतीची वडवी घाता, म्हजो जीव सरस्परा म्हज्या तारोकांतय उल्हासान उरता. आनी हांव भोव किरकोळ तरी, हांव कोणाकच कित्याकच लेखाक न्ही आसल्या बरी आसली तरी सरस्परान म्हज्या थंय वर्तें कामां केल्यात. कित्याक व्हरतो तिचो भावार्थ जावन आसलो. आनी तेंच आयच्या सुवातेंत आमी आयकलें, बडव्याक मोरयेन दिली जाप, हांव सोम्याची चरणदाशी, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. मोरयेचो कालतो सादो भावार्थ तें कितें सगळें करूंक शकलें म्हणलें आमी जाणाव. देवाचो पुतूस मोरये मुखांतर मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो आनी सगळ्या मनशाकुलाची सोडवण जाली. देव मनीस जालो. भावार्थ आसल्याक अजापांची गरज ना म्हणटात. पूण एकल्याक भावार्थ ना जाल्यार ताका कितलें अजापां दिल्यार पावचें नात. देखून एक ल्हान भावार्थ सासवाच्या कानांतलो भावार्थ परशुंकला ल्हान वांटो जर आमकां मेळ्ळो तर ताचे मुखांतर देव आमचे थंय वर्तीं कामां करूंक शकता. मोगाच्या भाव भयणीनो, नील आर्मस्ट्रॉंग म्हणलो पयले फावटी चंद्रार सोडिल्लो. ताचे पांय ताणें चंद्रार दवरतना ताणें सांगलें खंय एका साद्या मनशाचें ल्हान मेट ह्या चंद्राचेर पयले फावटी दवरचें. पूण सगळ्या मनशाकुळाचें अगाध मेट. कित्याक त्या मेटा फाटल्यान जायतें संशोधन जाल्लें आनी त्या एका मेटा मुखार जायतें संशोधन जावंक आसलें. देखून एक ल्हान मनशाचें ल्हान मेट तरी सगळ्या मनशाकुळाचें अगाध मेट तें जावन आसा म्हणलें. सान फ्रांसीस आसिसीन आपल्या भावार्थाचें ल्हान मेट त्या परशुंकला त्या कोपेलांत सुरवात केल्लें.
फ्रांसिस्कान मेळ ताणें थंयसर सुरवात केल्लो आनी हें ल्हान मेट ताच्या बाबार्थाचें ल्हान मेट आयच्या दिसा एक व्हडलें अजापस्व म्हणले बरी संवसारार हो फ्रांसिस्कान मेळ विस्तारून गेला आनी तांची सेवा तांची खालती सेवा तांचें मागणें सगळ्या पवित्र सभेक सगळ्या संवसाराक व्हरत्या आदाराचें जावन आसा पर्शुंकला कोपेला बोवारी रुता जाल्लो हो मेळ आज संवसारभर विस्तारला आनी तेंच पर्शुंकला कोपेल सान फ्रांसीस आसिसच्या काळजाक भोव लागशिल्लें जावन आसलें भोव मोगाचें जावन आसलें आनी देखून सान फ्रांसीस आसीस ताच्या जिविताच्या अखेरेच्या घडये मरतना थंयच आसूंक तो आशेलो आनी थंयसरच 1226 इस्वेंत तो मरण पावलो सान फ्रांसीस आसिसच्या लागशिल्ल्या सुरवेल्या लागशिल्ल्या पाटलावदाऱ्यां पैकी ह्या सांगात्या पैकी सेलानोसो थॉमस म्हणलो पर्शुंकला विशीं सान फ्रांसीस आसिसीचीं उतरां ह्या प्रमाणे म्हणटा हो जागो केदींच सोडून पयस वचनाकात एका बागल्यांतल्यान तुमकां भायर घाल्यार आनी एका बागल्यांतल्यान भितर येया देवान वस्ती करचो हो जागो खरोच पवित्र आमी सांख्यान फ्रांसिस्कान थोडेच आसल्यां तेन्ना ह्या जाग्यातावन पदवेदार देवान आमचो सांको वाडयलो हांगासर आसल्या साद्या व्यक्तींची मनां आपल्या जाणवायेच्या उजवाडान ताणें भरल्यांत आनी ह्या जाणवायेची वाकाणी ह्याच्या पयल्या वचपांत सिरकाच्या ग्रंथांत आमी आयकली हांगासर आमची काळजां आपल्या मोगाच्या उज्यान ताणें पेटयल्यांत ह्या जाग्यार भक्तीन मागतेल्यांची मागणी तो आयकता विरोध करतल्यांक तो शिक्षा लायता हो जागो देवान वस्ती करचो पवित्र जागो ताका सर्व गौरव फावो ह्या जाग्यार संतोषबरी ताळ्यान अर्गां होगळाप दिवन देवाक मान करा आनी ह्या रितीर पर्शुंकल्या त्या कोपेलाचें पवित्रपण सान फ्रांसीस आसिसीस सांगता आनी आपल्या पाटलावदारांनी म्हणजे फ्रांसिस्कान मेळाच्या सान्यांनी कशें त्या पर्शुंकला त्या कोपेलांतच रावा जंय तो जागो सोडून वचोंक नजो म्हणली आपली आशा तो उसारता सान फ्रांसीस आसिसीच्या भावार्थाचें ल्हान मेट पवित्र सभा नवसरणेन बरच्याक एक आगाध मेट जावंक पावलें पर्शुंकला ल्हान वांटो संवसाराक कुरपा वळोवची एक व्हड जर जावंक पावली आनी आयच्या ह्या फेस्ता दिसा मोगाच्या भावा भयणीनो आसिसीच्या बॉक्सान्या विशीं जर आमी उल्लेख करना सर तर आयचें फेस्त संपूर्ण जावचें ना 1216 इस्वेंत जुलायच्या एका राती सान फ्रांसीस आसीस ह्या पर्शुंकला कोपेलांत मागण्या आराधनांत पातक्यांच्या साल्वासांवा पासो तो मागणें करनासलो आनी ह्या वेळा जेजू आनी मरिये सवें आंज बडव्यांचो पंगड दर्शनांत ताका दिश्टीक पडलो आनी ताच्या खतखतीत मागण्या वरवीं जेजू भोवसोड मानवालो आनी कांय तरी उपकार मागोवन घे म्हणून सान फ्रांसीस आसिसी लागीं जेजूनच विचारलें आनी सान फ्रांसीस आसिसीन मागलें न्ही खंयचेंय वर्तें संवसारी देणें बागार ह्या पर्शुंकला टॅम्पलाक येवन कुमसार जावन पातकाच्या बॉक्सांनी मागलेल्याक इंडुलजन्स वा पातका शिक्षा माफी जोडचें देणें तो मागता आनी सांगातास पातक्यांच्या बॉक्साण्या खातीर विनंती करूंक मरियेची ससाय तो थंयसर मागता हो एक व्हडलो उपकार म्हणटा जेजू जाल्यार तो भोव गरजेचो उपकार आनी तो दिवंक ताच्या कालत्या मागण्या वरवीं जेजूच ताका इनाम जावन दिता आनी जेजूच्या उल्या प्रकार तो ऑल्सो पापसाहेब पापा ऑनोरियस तिसऱ्या लागीं वचोन हें देणें तो सगळ्या संवसाराकच लाभयशें करता आनी अशें हें इंडुलजन्स सालतेर येता सुरवेर पर्शुंकला इगर्जेक सीमीत जाल्लें हें इंडुलजन्स हंतांनी संवसाराच्या आज संवसाराच्या सगळ्या इगर्जांनी बासिलिकांनी कोपेलांनी कोण एकलो वेता आमच्या बापा मागणें म्हणटा सतमंता मागणें म्हणटा पापसाहेबाचे इरादा खातीर मागोवन एक बरें कुमसार जावन मीस पेटोवन भक्तीपणी पवित्र कुमगार सेवता तसल्यांक हें इंडुलजन्स फावो जाता म्हणली परगटणी पापसाहेबांनी केल्या आनी हें आतां चालतेर आसा कालच्या सांजेर तावन आज मध्या राती पर्यंत हें इंडुलजन्स जोडूंक पवित्र सभा एक आमकां अवकाश दिता आनी ह्या रितीर
एक ल्हान मेटात हांव सगळ्या संवसाराक बॉक्सान्याचें एक वर्तें देणें सान फ्रांसीस हासिमुखांत लाभलें तसलें आज आमी उडास करता. आनी आयचें हें फेस्त मोगाच्या भावा भयणीनो भावार्थ जिवाळ करूंक आमकां सर्वांक उलो दिता. आमचो भावार्थ उणो म्हूण आमकां भक्तां जावंक पुरो, पूण देवाचेर पातयेनी दवरल्यार देवूच आमच्या भावार्थाक बळ दिता. जेजूच्या आपोस्तलांनी मागल्लें सोम्या सडय आमचो भावार्थ म्हणून सान पावलान सांगचे प्रमाणे आमकां कांय करूंक सकत नातले वेळी देवान आपल्या पुता मुखांत आमकां आपलीं भुरगीं केल्यांत. एक अवकाश पवित्र सभेन आमकां दिला आसता, एक अवकाश पवित्र सभेन आमकां दिला आसता. हो अवकाश गळसून घेवंक आमी प्रयत्न करया. पर्शुंकला फ्रांसिस्कान मेळाचें पाळणें थंय तावन हे मेळ आराम जाल्ले जावंक पुरो. दादल्यांचो मेळ, स्त्रियांचो मेळ, फ्रांसिस्कान मेळ, लायिकांचो मेळ थंय तावन सुरवात जाल्लो. आयच्या दिसा तांचे पासून आमी प्रत्येक तरान मागा जाय. हर एक फ्रांसिस्कान मेळाचें धार्मीक घर एका तराचें पावर हावस आमकां सगळ्यांक कुरपा बाळोवची, भोंवती कुरपा बाळोवची एक घर तें जावन आसा म्हूण येता आमी. आनी असलें एक घर आयच्या दिसा हांगासर आमी उडास करता आसतना हांगासर आजच्या सर्व आमच्या खापुचीन फादी बसोत आमी मागया. ते जायते मागणें करतात, साखरपीस त्याग करतात, आमच्या गरजांक पावतात, आत्मीक कुरपा ते वांडटात. तांचे बसोत आनीकी सडीत कुरपा आयच्या ह्या फेस्ता वेळा आमी प्रत्येक तरान मागया. सान फ्रांसीस हासिसीची देख घेवन देवाची कुरपा मनशां तें वळोवचें तसलें साधनां ते जावं दीत म्हणून ह्या फेस्ता संदर्भी आमी देवा लागीं कापुचीन फ्रादी बसोत आनी सर्व फ्रांसिस्कान दादले, स्त्रियो, सिस्टरां आनी धार्मीक भाव आनी लायीक भाव भयणां बसोत आमी प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. उबे रावन आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंता देवाक, सरपदवेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे सांबावलो. हांव खार मरयत हांव जल्मालो. पोन्स पिलाताकाल ताणें सोंसलें, ताका कुर्सा जोडलो. तो मेलो आनी ताका निके पेलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवंत जालो. सर्गार सोडलो. सरपदवेदा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तेन्ना जुवे आनी मेल्ल्यांची मनसिबी करूंक येतालो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतात, पातकांच्या बोक्सांनी कुडीचें जिवानपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो, देव आमची मागणी आयकता आनी आमच्या सासवात असल्या भावार्थान उसारली मागणी देव केदींच तिरस्कार करिना. त्याच भावार्थान बरोवन आमची सर प्रार्थना सर्गेच्या बापाक आतां आमी भेटोवन दिवया. आयच्या ह्या वर्त्या दिसा अख्ख्या पवित्र सभे खातीर आमी मागता. पवित्र सभेचो वडील पापा फ्रांसिसाक, सर बिस्पान, याजकांक, धार्मीक भाव भयणींक तुज्या स्पिरितान भर. आसिसाच्या सान फ्रांसिसा आनी सान क्लाराचें शांती समाधानाचें मिसांव परगट करूंक सदांच तांकां उर्बेवून दवर म्हूण मागता. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांचे मागणे आय, मागणे आय. आमच्या राष्ट्रांच्या सर राजकीय फुडाऱ्या पासून आमी मागता. तांणी दुबळ्या धक्त्यातय आनी कश्टातल्यातय उदार जायशें तांकां प्रेरीत कर. समाजाच्या उदरगती खातीर निस्वार्थ सेवा दिवचे मुखेली आमकां फोग कर म्हूण मागता. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांचे मागणे आय, मागणे
तेन्ना कोवेंताच्या सर प्रादी बसोत आमी मागता हे सुवातेर तांचे मिसांव फळादीक जावं हांगासर भेट दिवच्या सर बावर्त्यांक आत्मीक बरेपण लाभो तांच्या दाणींक आनी बेनिफॅक्टरांक सदांच आशिर्वादीत कर ह्या कोवेंतान सेवा दिवन अंतरलेल्या सर प्रादींक ससनाचो विशीव लाभय म्हण मागता दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांचे मागणे आय वर्षी अंकुला सायबिणीच्या फेस्ता संदर्भार सोर पातकी लोकां खातीर आमी मागता आसिसीच्या सांब फ्रांसिसान सोम्या लागीं मोरये माये मुखांतर सोर पातक्यां खातीर विनंती केली सोर पातक्यांनी सोम्या थंय परतून ससनीक सूख जोडचें भाग सोमेस्तांक पावो कर म्हण मागता दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांचे मागणे आय ह्या बलिदानाचो प्रधान याजक आमचो विगार जराल मानादीक बाप मॅक्सिम नोरोन्ना 6 बेटोनी करच्या याजकां बसत आनी आम्हा समेस्तां बसत आमी मागता पर्शी अंकुला सायबिणी मुखांतर आमच्या पातकांचें बोगसाणें हेरां सोबे समाधानाचें जिवीत आमकां पावो कर म्हण मागता दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांचे मागणे आय थोडो वेळ आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी मागया ह्या म्हयन्याचो पापसाहेबाचो इरादोय आमी मतीक हाडया ल्हान आनी मध्यम बिझनेस वेव्हार करतल्यां बसोन मागोवंक बाबसाहेबान ह्या म्हयन्यांत उलो दिला आनी सर आमच्या खासगी त्या बसोत घडीभर मौनपणी आतां आमी मागया सर्गींच्या भोवमगाळ बापा काळा काळाक सरी जावन आमचें जिवीत बाबार्थान जियोवच्याक देखबरीत व्यक्ती तूं आमकां दिताय आयच्या दिसा मोरये मायेची देख सांब फ्रांसीस आसिसीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमचो भावार्थ तो कितलो ल्हान जाल्यारय त्या भावार्थान जियोवंक आमी प्रेरीत जाता त्याच भावार्थान ही थोडींच प्रार्थना आमी उक्त्यान उसारल्यान जायते आमच्या काळजाचे अत्रेक आसा ते सगळे तूं जाणाय बापा हे सर गरजो आमची मागणी त्या सावन तूं मानून घे ही सर आमची मागणी आनी त्या सावन तुका भेटयता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन दयाळ मोगाळ बापा सर्गीच्या रचणारा सर्व सामचे तुका भेटून दिता वाता पुण्या वायना पुस्तरपा
तुझ्या मासालता अंगांगी बदलून दी दयाळ मोगाळ बापा सर्गीच्या रस्त्यारा सर्व सामची तुका भेटून दिता आता म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेक्या पुसवेच्या दवाक सरीस्वर मानून घेवन सर्गींच्या बापा मोरी बडव्यांच्या राणयेक आनी तुज्या पुताचे आवयकायच्या दिसा व्हडा भक्तीन मान करूंक हे भुवेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या तिचें स्मरण करून ही देणी उंडो आनी वायन तुका भक्तीन समर्पिता. मोरी मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक बरो म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमची खालसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथंय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आंज बडव्यांची राणी हांव कार्मरयेक आमी नामान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्या सुपुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणतात. तांचे संगाती आमचे थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणता कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सत्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंत तावन आसतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खास परसा तूं जमयता साय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची.
तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगार पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात. बाबार्ताचो गुट परगटुया. सुमी जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो. बापा आमचे सोडवणे बसो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जिवंतपणाचो आनी सर्गांत चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजे दयाल दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू समय हे कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक नेरमी. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आंकवार मोरयेच्या भाग्यवंत जोसे तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या सान फ्रांसीस आसिसीच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पावल सैडान आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवई सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परजे संगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुज्या पवई सभेक बाबार्तान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे खुजेत तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुज्या राजन घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातला म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशीं सगळे बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं.
despărțis portograți. Azi am candit, आम्ही आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पात कापोगोस. आम्ही आमका ताळणे ओढून देव नाका, ऊन वाईटांतले आमका निभा. सर्वेस्परा सर्व वाईटांतले आमकां निवार, दया करून या जिवितां सोबस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान तेनाक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाट. नित्याग्रास वाटकी पदवी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनात. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराची पाकाडतेले आमची काकूट. आमची काकूट. देवाची शेळी संसाराची आकाडतेले आमची काकूट. आमची काकूट. देवाची शेळी संसाराची पाप काढतेली आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभली आमी सर्व सुभागी. सम्याक आमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काडून तिका बडव्यांची राणी जावन होगळसून ह्या पवित्र जेवणात आमी वांटो घेतला. आमच्या सोडवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. मरी मायेचे देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत मोगाचे, सेवेचे आनी मागण्याचे जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. भाग्यवान हांवकार मरयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली. तसो तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो. आमेन. हांवकार मरये उदेशी जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरो. आमेन. आज हांवकार मरयेच्या परबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमचे हांवकार मयेचे मजतीन ससनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावो. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळें सदां आसूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दया करून बसात. सान फ्रांसीस आसिसांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, सांतान फ्रायरींत आसच्या 16 फ्रादींच्या नांवीं हांव तुमकां मोरी बुडव्यांची राणी पोर्शुंकलाच्या फेस्ताचे शुभाशय मागता. तशेंच सर मागणी आमी भेटयता. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಗಾದಸ ಹಳೆಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಮರದ ಸೊಬಗು ಓಲ್ಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ. आमच्या सांतान फ्रायरींत आमी 16 जाण आसात. तातूंत 8 जाण ते सिनियर सिटीजन्स प्रायवंत आनी 8 जाण तरणाटे. अशें आमचें सांतान फ्रायरी एक जड वा रूख सोबीत आसा, सोबीत दिसता. कित्याक ह्या प्रायवंताचें प्रेरण, तांचो अनुभव आनी आमी तरणाटे फ्रादींचे ते एक सकत बरो अनुभव जोडून हे आमचें सांतान फ्रायचे कुटुंब बऱ्या तरेन चलता. तें जाल्यार आमच्या खातीर मागोवंक आनी आमच्या ह्या फेस्ताच्या उलोवण्या पाळोवन आयिल्ल्या तुमकां समेजता की देव बरें करूं म्हणचें वास बी जावन आसा. कार्ल बात म्हणलो प्रख्यात दैवशास्त्रज्ञ म्हणटा की आवर क्रिश्चन रिलीजन इज ए पॅराडॉक्स. आमचो क्रिस्तांव धर्म जावन आसा एक विपर्यास. जेजून सांगल्यात आमी दिल्ल्यांत आमी घेता, सेवा दिवंक हांव आयलां, सेवा कान घेवंक न्ही, आनी मेल्ल्यांत आमी पुना जिवन जाता म्हणून. तशेंच आमची कापुचीन वा फ्रांसिस्कान वोर्डूच एक विपर्यास जावन आसा. सान फ्रांसीस आसीस कांयच नातुल्लो तो कोटकार तो जालो आनी तशें ग्रेस्त जावन तो सर्गार सोडलो. ताच्या फाटल्यान सगळो संवसारच आयलो आनी आज पळय सभे आसच्या आत्मीय कुटुंबा पैकी व्हडलें कुटुंब आमचे फ्रांसिस्कान कुटुंब जावन आसात. ताणें त्याच पोर्शुगलांत 1229 पयली वर्द, 1212 दुसरी वर्द सांक्लाराची आनी 1221 वर्सांत सेक्युलर फ्रांसिस्कान ऑर्द फ्रांसिस्कान सेक्युलर ही वर्ड ताणें सुरू केली. आनी आमी कशें शर्मावळ आयकलें गे सान फ्रांसीस आसिसाक हें पोर्शुंकला वा हें ल्हानसो कोणसो वा घर मस्त मोगाचें जावन आसलें. आनी आमकां आज आमकां होडपण भोगता सांतान फ्रायच्या फ्राद भावांक. कित्याक देवान तेंच पोर्शुंकला आमकां एक इनाम जावन दिला, एक कोपेल जावन दिला देवा कडेन मागोवंक आनी पेल्या खातीर मागोवंक. ते जाल्यार हें फेस्त आमी आचरण करता आसतना ह्या फेस्ताच्या मिसाक प्रधान याजक जावन आमचो मोन्सिन्योर विगा जेराल्ड मॅक्सिम नोरोना कडेन विचारल्या वेळार ताणें संतोशान जायत म्हळें. तरी सुमार 25 वर्सां तांची म्हाका वळख आसा. तिसऱ्या वर्दीक दुसऱ्या फ्रिगेज येता आसतना ते म्हाका मेळिल्ले आनी ते एक ल्हानशें पूण देवान ताका उबारला. तांकां एक सेवा करचो एक भाग तांकां दिला. पूण जाल्यारय कालत्यापणान सादेपणान ती तांची सेवा करन आसात. 24/7 म्हणल्यार बरी केन्नाय ते तयार आसात आमच्या ह्या
इगर्ज मताचे प्रत्येक जावन मंगळूर देसायेची सेवा करूंक पोरस आमकां गुर्तू जालें सेक्शन 144 आसल्या वरवीं संजेर आसलें हें 6 वरांचें मिसाचें बलिदान आमी आज सकाळी 11 वरां घालचें पडलें आनी तांच्या विचारल्या वेळार ते खंडीत जावन येता फादर हांव कितें जाय तें करता म्हणालें फादर मॅक्सीम तुमकां मस्त आमी आभारी जावन आसा तुमी बरें करन पोर्शुंकला विशयांत एक PhD दिवे तुमकां बरें करून अध्ययन करन तुमी थॉमस सेलावन ताणें बरयल्ल्या त्या उतरांनी आनी आमी कशी मोरये बरी सान फ्रांसिसा बरी भावार्थाची ल्हानशी मेळटा आमी काडल्यार खंडीत जावन देवान सुरू केल्लें बरें काम देवस पोंता पावयता म्हूण आमकां हे गुंडायची हे भावार्थाची शिकोवन दिल्या तुमकां देव बरें करूं आनी ते सर फ्रादीच्या नांवी तुमकां फुलांचो बुक्को दिवन आमी देव बरें करून म्हणटा आनी वेलकम करता फादर चेतन मुखार येवन बुक्को दिवन पाद्रापा तशेंच आमच्या संघाचा आतां फादर एपिस्कोपल विकर डेनियल वेगस डॉमिनिकन फादर ते दिसपात हांव एपिस्को विकर जावन रिलिजियसान ते विजून आयल्यात आनी फादर तुमकां अभिनंदन पाठयता तांची म्हाका सरी सुमार 6 वर्सां आतां वळख नागपूर आमी सेंट चार्ल्स सेमिनरी थंय शिकूंक येता हांव आनी थंयसर ते आसले आनी आतां हांगासर अशोकनगर ते आसात फादर देव बरें करूं आमच्या आपोवण्या पाळ्यांत आयिल्ले आनी तुमकांय आमी अभिनंदन पाठयता फादर प्रकाशन मुखार येवन फादर डेनियलाक बुक्को दिवन अभिनंदन पाठयचे म्हूण उपकार मागता कंग्रॅच्युलेशन फादर तशेंच आमचे विगार जनरल फादर विन्संट मोतेरो बेंदूर फिरगेचे विगार आमचे मोते आसात फादर थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर कमिंग गॉड ब्लेस यू फादर आनी हांगासर आसात एपिस्कोपल वारोडो आनी सिटी वारोड्याचे विगार आमच्या मोगान ते हांगासर आयल्यात तांकांय मुस्तू राटावळे आल्यो जाल्यार एका दिसाच्या त्या व्यत्यासान ते जाल्यार तांचे राटावळे पयस तो हांगासर आयले फादर तुमकां वता आमचे तुमकां कितलो मोग आसा म्हण खंडीत तुमकां देव बरें करूं तसो सांबाळ आसा मुखार देव तुमचेर आशिर्वाद घालून दिवन मागता आमचे फ्राद भाव आसात हांगासर सर कॉन्वेंटांत गोंयांत आतां ते आयल्यात तेन्ना तुमकांय फादर न्हू देव बरें करूं म्हणटा सिस्टरां आसात भाऊ भयणी आमकां हांगासर आसात थोडे कडेन आमी सेवा दिवंक येतात आनी थोडीं आमकां मोगाचीं ती जावन आसात तुमी तुमचे राटावळे पयस तो न्हू ह्या आमच्या फेस्ताक आयल्याक तुमकांय आमी आभारी जावन आसा आज हांव देव बरें करूं म्हणटा चो आनी तांचो ग्रूप कोय ग्रूप आमकां ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जोगती कंतारां विसून बरें करून मागूंक तांणी आमकां कुमो केला आज तांकांय थोड्यांक काम आसलें थोड्यांक शिकोवंक आसलें कॉलेज वचूंक आहलें जाल्यार सर कामां पयस दवरून आमच्या मोरी मायच्या मोगान आनी फ्रात भावांच्या मोगान तुमी आयल्यात तुमकां देव बरें करूं भरपूर तरान देव तुमचेर आशिर्वाद घालून मागता तशेंच लायव्ह विडिओ स्ट्रिमींग केल्या डिवायन वर्ल्ड आनी विडिओ आनी फोटोग्राफी जावन रवीन तुमकांय आमी आभारी जावन आसा देव बरें करूं म्हणटा ही आल्तार सोबयल्ल्या फुलांनी सोबयल्ल्या अरुण रेंजर्स तांकां आमी आभारी जावन आसा तशेंच मिसाचे बलिदाना जाल्या उपरांत पाद्रपांक आनी सिस्टरांक कोणाक आमी जेवणाक आपोवन लागीं तांकां जेवणाची विलावरी केल्या लॅन्सी कॅटरर्स स्टार्ट कॅटरर्स तांकांय देव बरें करूं म्हणटा मोगाचे न्हू आज संजय मुसर हांगासर आमचे याजक भाव कुमसाराक तुमकां मेळटले तुमी कितें येवन कुमसारा जावीत आनी पर्शुंकला इंडुलजन्स तुमी जोडूंक तुमकां आपोवणें दिता मिसाचें बलिदान आतां जाल्ल्यान हांगास फोटोग्राफी आसतले याजक भाव आनी सर भाव आनी मुखार येवन एक फोटो काडूंक साकार करचे म्हण विनंती करता उबे रावया मोगाच्या भावा भयणीनो हे एक अवकाश हांव घेता हांगासर आसच्या सर्व कापुचीन फ्रादींक बरें फेस्त मागोवंक आमचो गवडी बाप पिटर पॉल सल्डाना तशेंच आमचे देश रिलिजियस असो एपिस्कोपल विकार भोवमानादीक डेनियल आसा विगारवार भोवमानादीक विन्सेंट तशेंच हांगासर फिरगजेंतले देशचे याजक आसात कार्मेलीत आनी हेर मेळाचे याजक आसात धर्मीक भयणी आसात विविध मेळाचे सिस्टरां तशेंच हांगासर जमल्या सर्व लोकांच्या तर्फेन सगळ्या हांगाच्या कापुचीन याजकांक बरें फेस्त मागता फादर रॉकी तशेंच तुमच्या सगळ्या याजकांक बरें फेस्त मागता आसतना आमच्या सगळ्यां तर्फेन आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या वर्सां
मस्त आत्मीक सेवा तुमी दितात न्ही हांगासर आयिल्ल्या लोकांक मात्र बगार फिरगजेंत आमी खंयच्याय घडये आमकां याजाक गरज आसल्या वेळार कोण ना जाल्यार तुमकां आमी संपर्क केल्ल्या वेळार खंयच्याय घडये अकरेच्या घडये सांगल्यार तुमी कितें म्हणी करन आमकां सुदारशितात देखून सगळ्या याजकां तर्फेन आनी फिरगजकारां तर्फेन आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमची सादी सेवा व्हडलो आवाज ना मागणें प्राजीत सांप्रदायाची देख तुमच्या जिवितांत तुमी तुमच्या धार्मीक घरान जियेवन लोकांच्या आत्मीक बरेपणाक जायतो वावर तुमी दितात आमी सदांच तुमकां उपकारी मनाचें जावन आसा हांगासर जियेवच्या सर्व मलगाडे याजकांक तशेंच तरणाटे याजकांक आनी कापुचीन दुसऱ्या घरांनी जियेवच्या याजकांकी आमी बरें फेस्त आनी सांगातास आमचे उपकार आठोवन ही दिनवासनी आमी तुमकां भेटयता तशेंच हांगासर फ्रांसिस्कान सिस्टरां आसात तांकांय आमी बरें फेस्त मागता सरस्वदेव हांव कार्मरी आमकां सुमेस्तांक आपलो आदार आशिर्वाद दिवं दी म्हण आमच्या सगळ्यांचे मागणें एकामेका पासून बरें फेस्त थँक्यू कोयार बरें जालें अभिनंदन संप्रेचें गीत आमी गावया कुर्वेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.